इनाफ इज इनाफ गोवा तर्फे हांव देविदास आमोणकर तुमच्या सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता। आयची ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती विशेष आसा, कारण एक ऐतिहासिक क्षणाचे आमी साक्षीदार जावपाचे आसा। दुर्दैवी क्षण आसा तो आमच्या गोंयच्या इतिहासान। आमचे कारापूर सर्वंचे, आमचे गांवभाव, आमचे गोंयभाव हे आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढटा आणि 100 दीस ते त्या जाग्यार आंदोलन करता आणि सरकाराक टाइम ना। सरकार आमचो दिंडी करता, बाकी सगळ्यो गजाली, बाकी सगळे इव्हेंट करता, पण सरकाराक टाइम ना तेंची वचून खबर घेवपाक। आणि अशा परिस्थितीन आता तेजे 100 दीस पूर्ण जावपाचे आसा आणि ते 100 दीस जे पूर्ण जातले तेन्ना ते फुडलो जो आमचो कार्यक्रम आसा, म्हणजे तेंच्यांनी जो कितें ठरयल्लो कार्यक्रम आसा, हो कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमाक इनाफ इज इनाफ गोवा हेजो आमचो पाठिंबो कसो आसतलो हेच्या खातीर आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगासर आपयल्ली आसा। म्हाजे बरोबर आसा स्वप्नेश शेल्लेकर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खळेकांड असो आमचो सोशल एक्टिविस्ट, आणि गोविंद बाब शिरोडकर हे दोगूय जाण आमचे सहकारी, आमचे इनाफ इज इनाफ गोवाचे आमी स्पोक्स पर्सन म्हणून आमची आतांच नेमणूक जाल्ली आसा। आणि हांव विनंती करता, कारण जो मनीस थंयसर ह्या सगळ्या 100 दिसांचो साक्षी जावपाचो आसा तो म्हणजे स्वप्नेश बाब शेल्लेकर। सुदैवान तो इनाफ इज इनाफ गोवा ह्या टिमीनूय आसा। हांव विनंती करता स्वप्नेश बाब शेल्लेकराक की त्यांनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमा विशयी आमकां सगळ्यांक तेजी ओळख करून दिवची। त्या कार्यक्रमाक आमी कितें कार्यक्रम चाललेलो आसा तो सांगता। देव बरें करूं आमोणकर। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। आता इतले दीस अनाउन्समेंट जायत आसा। 13 तारीख जुलैची सोमारा 100वो दीस जाता थंयसर कारापूरचे लोक आमचे प्रोटेस्टाक बसला। फक्त तुमकां जेंकां कोणाक विशय खबर ना, आता खबर ना जाल्यार ते एक्चुअली मातशें कन्सर्निंग गोष्ट। गोंयभर हो विशय गाजलेलो आसा। जेंकां खबर ना तेंकां अशें दिसून येतलें मागीर की गोंयचेच काय तेंकां इंट्रस्ट ना असो दिसपाक जायना। तरी आसतना 0.1% सुद्दां जर कोण लोक आसा जाल्यार तेंकां समजपाक लागून मातसो बॅकग्राऊंड सांगता। कारापूर जो गांव आसा बिचोले तालुक्यान पडटा, तेंकां पंचायत कारापूर सरवण लागता। ह्या गांवान एक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचो टाउनशिप प्रोजेक्ट येता। ह्या प्रोजेक्टाचो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जो आसा तो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा, देशातलो सगळ्यात व्हडलो वन ऑफ द डेव्हलपर्स। आणि तो जो जागो सर्वे नंबर 148/0 आणि 176/1 हो जागो या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाक आमच्या गोंयच्या 2 नंबरच्या मिनिस्टरान बाब विश्वजीत राणे आणि त्यांच्या घरकान्नीचे डायरेक्टरशीप आसलेले एक फर्म आसा कारापूर इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, त्यांच्या मार्फत या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाक तो जागो विकला। आता ह्या जाग्याचेर सुमारे 1700 प्लॉट आणि सुमारे 300 फ्लॅट्स म्हटल्यार अशे 2000 युनिटाचे हे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा। त्या गांवान कारापूर गांवान 1000 घरात ना, पण तरी आसतना 2000 युनिट्सांचो प्रोजेक्ट या सरकारान अप्रूव्ह केल्लो। केन्ना आमच्या मिनिस्टराक विचारले जाल्यार तो सांगता तो प्रोजेक्ट कायद्याच्या हिशोबान आसा म्हणून, पण तो हे सांगिना की हो प्रोजेक्ट येवपाक जाय म्हणून। जे तो डीसीपी मिनिस्टर जाल्लेले जे कायदे बदलला ते मागीर 17(2) असो, हाय-10 FAR असो, किंवा अफोर्डेबल हाऊसिंग असो, किंवा 39A असो, हे सगळे अमेंडमेंट्स जे टीसीपी मिनिस्टर वा विश्वजीत राणे टीसीपी मिनिस्टर जाल्लेल्या कायद्यान जे बदल केल्लेले आहात ते बदल केल्ल्या कारणान हो प्रोजेक्ट थंयसर पॉसिबल जाल्लो आसा। सो टीसीपी मिनिस्टरान थंय मिनिस्टर म्हणून जावन आपलो जो रियल इस्टेटाचो बिझनेस आहा तो फुडें कसो वयतलो हेजेर तेणी भर घातलो म्हणून तो थंय प्रोजेक्ट येता। आता हो प्रोजेक्ट बाकीचे गोंयकार चिंतताले की एका गांवान येता, मागीर ते त्या गांवच्या लोकांक चिंता आसपाक जाय। चडांत चड बिचोले तालुक्यान येता जाल्यार बिचोलेच्या लोकांक चिंता आसपाक जाय, तसो विशय ना हो।
कित्याक तर गावाची जी जनसंख्या आहा त्याच्यापेक्षा जास्त जनसंख्येच्या प्रमाणाचो प्रोजेक्ट जर येता गोंयांत आनी एका गावात तो जर फिजिबल जाता ते करून दाखयता जाल्यार हे सगळे रियल इस्टेट जी लॉबी जाल्लेली आसा तांकां ही मेसेज वयतली की गोंयांत अशे प्रोजेक्ट हाडपाक आनी सक्सेस करपाक जाता. ह्या बीजेपीच्या मिनिस्टरांक आनी हांकां धरून असले प्रोजेक्ट गोंयभर हाडूंक मेळटले ही एक मेसेज वयता आनी ती वचोंक जायना ह्या रियल इस्टेट लॉबीक जितून आमचे ब्रोकर जे मिनिस्टर्स भरलेले आसा तांकां मेसेज वचोंक जाय जाल्यार आमकां प्रत्येक गोंयकाराक भायर सरचें पडटा. त्याच अनुशंगान आमी इनफ इज इनफ मार्फत तुमकां सगळ्यांक अपील करता की 13 जुलय सोमारा ते गांवचे लोक जंतर मंतर वयता दिल्ली प्रोटेस्ट घेवन. सो काहीशे लोक थंय दिल्ली आसतले. आमी गोंयकार तांकां सपोर्ट दाखोवपाक लागून आमी एटलिस्ट आमी आझाद मैदानाचेर मेळया सांजचे 5 वरांचेर. सो तुमच्या सगळ्यांकडे मागता हांव की आमी सोमारा 13 जुलयाक सांजचे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मेळया आनी कारापूरकारांक सपोर्ट दाखोवया. आनी फक्त कारापूरकारांक न्हू आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा इन एंटिसिपेशन की फाल्यां सकाळी आमच्या गांवांनी असले प्रोजेक्ट येवपाक जायना आनी जर हे सरकार असले कितें षडयंत्र रचयता जाल्यार तांकां एनादर मेसेज वचोंक जाय की आमी उगी रावचेले ना म्हणून. सो कारापुराचो प्रोजेक्ट जो आसा आनी तो प्रोटेस्ट आहा इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर गोवन्स. गोंयकार कितले पर्यंत झगडो शेकता ते तपासतात पाशयास पळयतात आमचे आनी आमी निमाणे पर्यंत लडटले पूण असले प्रोजेक्ट अलाव करचे ना आमच्या गांवांत. ही मेसेज स्ट्रॉंगली वचप अत्यंत गरजेची आहा. म्हणून तुमकां सगळ्यांक अपील करता सोमारा 13 जुलय सांजचे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी मेळया. देव बरें. ते गांवचे लोक वयता जेंका कोणाक आसा वेळ आसा परवडटा जाल्यार तेंच्यांनी दिल्ली वचपाक. 13 तारखेक ते आता ट्रेनीन वयतले तेंच्यांनी प्लॅन केल्लो. गांवचे सगळे लोक वचना कित्याक ते लॉजिस्टिकली पॉसिबल जायना जाणटे लोक आसा. सो तेंचो असो प्लॅन जाल्लो आसा की सगळे जाण वयचे ना. जे नेणटे आसा किंवा जेंका परवडटले ते लोक दिल्ली वयतले आनी प्रोटेस्ट करतले. थोडे आमचे पैकी काहीशे लोक वयतले. सो आमचो तसो दिल्ली प्रोटेस्ट जावपाक जाय गोंयांनी प्रोटेस्ट जावपाक जाय असो उद्देश आसा. कारापूरचो प्रोटेस्ट कंटिन्यू उरतलो थंय कारापूर सरपंच देवळा कडेन असो तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू तो सकाळचो सांजचो पर्यंत तो थंय आसतले. सांजच्या दिसाक जे लोक दिल्ली वचोंक शकना ते पणजे येतले म्हणून तेंच्यांनी सांगला. अप्रॉक्सिमेटली कितके वयतले कितलो लोक पावतले दिल्ली? अंदाजे आमचे हिशोबान 15 ते 20 जाण पावूंक जाय. परमिशन हय परमिशन ट्रेनीन वयतले ते गेले काय ना वचपाचे आहा. थंयसर सगळे मेजर लिडर आहा पळय ते जंतर मंतर वयतले. तर हांगासर तुमी म्हणला पळय आझाद मैदानार हिंगासर कोण लीड करतलो एज्युकेशन? एका लागून इनफ इज इनफ आमी इनिशिएटीव तुमी घेता. initiative घेता. हय हय कॉल दिवपाक आनी तांकां कन्सल्ट करूनच जातले आसा. प्रोटेस्ट कॉल जाले सर. सॉरी 16 तारखेर प्रोटेस्ट 17 तारखेक 17 तारखेक तो नॉर्मल रुटीन जायचे. हय तो 39 एच्या अगेन म्हणजे हय पाट्यार तो डेपोट. तुम्ही म्हणल्यार कोणाक सरकाराक कोणाक सर्वे ना म्हणल्यार श्री रविशंकर ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो गोंयचो मुख्यमंत्री जे प्रोटेस्ट गोंयांत जाता थंय वचून बसता आनी थंय ते लोकांच्या वांगडा जेवण जेवता आनी ते प्रोटेस्टाची संवाद काबार जाता. असं कारापूर सरवण थंय येवन जेवला बीन केन्ना तो? त्या देवळांनी खूप सण परब जाले एटलीस्ट थंय तरी येवन जेवन वयतलो आमचो आसलो एक अपेक्षा आसलेली. देवळांनी येवपाक तयार ना आमचे कडेन येयना एटलीस्ट देवा कडेन चला अशें चिंतताले आमी पूण घडोंक ना तशी गोश्ट. थंय पावना तो ना ना तर एक सांगपाचें अशें आसा की संपूर्ण आमच्या गोंयच्या लोकांक एक गोष्ट नदरेक हाडून करता की ह्या सरकारान बीजेपी सरकारान हो
अभिनंदन लोदा याचो तो प्रोजेक्ट सरवण कालापूर हांगासर जो आता हे केला जो प्रोटेस्ट चालू आसा थंयसर म्हाका दिसता विश्वजीत राण्यान आणि आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक आमचे गांवाचे कशें ट्रान्सफॉर्मेशन करपाचें, गांव कशें उद्ध्वस्त करप हाचो एक पायलट प्रोजेक्ट घेतलो असो. कारण आमी पळयलो जी कितें आतां फाटली 39 हेच्याक लागून जी पळय कितें आंदोलनां जाली ताचो उद्देश तोच आसलो. जसो आयज सरवणाक चल्ला, कारापूर चल्ला, तसोच उद्देश आसलो. हांव सांगून करता गोंयकारांक की हे जे सरकार जे आसा तेच्यो संवेदना ज्यो आसा आमच्या गोंयकाराच्या बद्दल, जास्त करून हे गरीब जे लोक जे आसा जे पर्यावरणाचे रक्षण करता, शेती सांबाळता, जे कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा आमची प्रत्येक गांवची हाचो तो विचार करता हे लोक, तेका हे सरकार जे आसा कसपटा समान मानता. म्हणून आज या आंदोलनाक 13 तारखेक 100 दीस पूर्ण जाता. सरकारा खातीर ही लजेची गोष्ट आसा, इतकी लजेची गोष्ट आसा की हांगासर हो प्रोजेक्ट जावचो म्हणून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मेडिएटर म्हणून बाडकारामदी आणि गांवच्या लोकांमदी समेट करपा खातीर तेंचे कडेन अशी भाशा करता की तुम्ही ही जागा घेऊन खंय वतले आणि कितकी वर्सां तुम्ही जगतले, ही हांव आमच्या गोंयकारांक याद करून दिता. म्हणून ही लढाई जितके दीस चलतली, लिगल वे जो आसा तो आम्ही पळयताच, परंतु हांव आमच्या गोंयच्या जनतेक एक आव्हान करता की एक दीस या कारापूर सरवणा खातीर आमकां संपूर्ण गोंयकारांक उठाव करचो पडटलो. आयज जशें जंतर मंतर हांगासर भुरग्यांच्या नीट परीक्षेच्या खातीर जे सगळो इंडियावरचे लोक जे उठामळून उठलेले आसा, तशेंच ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रत्येक गोंयकारान आज उठमळून उठपाची गरज आसा असो हांव संदेश दिता. आणि तेच मागता की जेन्ना आतां आमी तेंचे 100 दिवस पूर्ण जाताय आंदोलनाचे, शोकांतिकाय, व्हडली शोकांतिका. आम्ही चिमलकरांनी ते युनिटी मॉला खातीर 44 दीस हे केले, उपोषण केले, सरकाराक आम्ही बँड केले. पूण हांगासरूय ह्या सरकाराचो पिशा जो आसा आम्ही सोडपाक ना, कशें सोडपाक ना. कितेंय जाल्यार उपकारता, आम्ही हांगासर जैत मेळयतले म्हणजे मेळयतले. देव बरें करूं. शैलेश बाब, म्हाका एक सांगता, युनिटी मॉल विशय जालो तो तांकां सोल्युशन मेळटा, जशें पाळी तरंगाणीचे विशय जालो शिरगांव, तांकांय सोल्युशन मेळटा. हांगा कित्याक इतको डिले जालो? 100 दीस आंदोलन चालू कांयच ना. तुमी प्रोटेस्ट करपी कुठे पडले का सरकार इंट्रस्ट घेवन? हो प्रश्न न्हू सारको एक्युरेट आन्सर आमच्या अंदाजे दिवंक शकता तो सरकारूच दिवंक शकता, आनी पर्टिक्युलरली सीएम किंवा डीसीपी मिनिस्टर हे दोगांकूच हेजो सारको म्हटल्यार परफेक्ट आन्सर हे दोगांकूच खबर. आमी अंदाज लावंक शकता. प्रोटेस्टरांचो कांयच कमी पडोंक ना हांगासर, म्हणून तर ते बायलां जाणटे ठामपणे ते बसोन आसा. सरकार कित्याक हे मानून घेयना, ह्या लोकांचे त्रास कित्याक सरकाराक दिसना, ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता तेंच्यांनी दिवप आसा. पण हेंचो चिमलाचो जो युनिटी मॉलाचो, मिराबाग, हे सगळे गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आसलेले. गव्हर्नमेंट माघार घेता, सरकारी प्रोजेक्ट आसले, पण प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आसले ते फोर्सफुली फुडें वचपाक सोदता. ह्या प्रश्नाचो, ह्या गुत्तेचो, ही जी मिस्ट्री आसा पळय, ते आमी आतां कितें म्हणून अंदाज लावपाचो आमकां तो प्रश्न पडटा. कित्याक लागून
कित्याक तर ह्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटाचो महाराष्ट्र बीजेपीकूय हे आसा कनेक्ट आसा म्हणून वयल्यातल्यान हांकां हेड ऑफिसांतल्यान येयला इन्स्ट्रक्शन कसोय करून तो प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हणून आमचे गोंयचे सीएम आनी डीसीपी मिनिस्टर फाटीं सरपाक तयार ना. काय डीसीपी मिनिस्टरान आतां व्हडलो पोटलो घेवन थेयला की अख्खो गांव विकला. आतां तेणी धमकी दिला आपल्या बीजेपी युनिटाक की कोण मदीं पडचो ना म्हणून. कितें चल्लां तेजो आमी फक्त अंदाज लावंक शकता. एक्चुअल आन्सर सीएम आनी विश्वजितूच दिवंक शकता. पण हितून वेस्टेड इंटरेस्ट आसूं येता हे प्रथम दर्शनी तरी दिसता. एकूच गोष्ट आता क्लियर करता की 13 तारखेचो जो हे आसा पळय न्ही, आमी आतां उलो दिला हो पर्टिक्युलरली काराकोल सर्वंटचे जे 100 दिसांचें आंदोलन जाता तेच्या खातीर आसा. 17 तारखेक जो आमी उलो दिल्लो आसा इनाफान तो सेपरेट आसा आनी तो सगळ्या गोंया खातीर आमी दिल्लो आसा. परत एकदा 39A कायदो रद्द करचो म्हणून आमी जे असेंब्लीन एक बील मांडपाचो प्रयत्न केल्लो विरोधी पक्षाच्या तर्फे ते डावलून सरकार 39A अंडर आता ज्यो ऑर्डरी इश्यू करत आसा आनी ते जर आमकां गोंयकारांक केअर करना जाल्यार आमी गोंयकार कितें हे आमकां तांकां दाखोवन दिवपाक जाय. इनाफ इज इनाफ ह्या माध्यमांतल्यान. म्हणून 17 तारखेचो जो हे आसा तो तेजो सकाळी आसा 10 आनी हो हांगासर सांजचो 5 आसा. सो ह्यो गोष्टी मातश्यो स्पश्ट जावंक जाय लोकां पर्यंत. स्वप्नेश तुम्ही म्हणटा पळय हितून इलिगॅलिटी जायते आहा ह्या प्रोजेक्टान पूण लिगली तुमकां कित्याक ताका मेळना? तुमी हायकोर्टान पासून अप्रोच जाले अजून पासून ताका स्टे कित्याक दिवना? खंय कमी पडले तुम्ही कमी पडले? हायकोर्टाचो प्रोसिजर आसता तो पयलीं पेटिशन फायल जाले काय मागीर तेजो रिप्लाय येवप आसता, मागीर रिजॉइंडर आसता, मागीर आर्ग्युमेंटाक आसता. आतां प्रेझेंटली आर्ग्युमेंट स्टेजीचेर आहा. पयर 7 तारखेक हियरिंग जाला तेन्ना स्पेसिफिकली आनीक एप्लिकेशन घातला MCA म्हणटात तेका की एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक कोर्टान डायरेक्शन दिवचे की तुमी ह्या प्रश्नाचेर निर्णय घ्या म्हणून. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सध्या कट मारता. ते कितें सांगता? मॅटर सबज्युडायज आसा म्हणून आमी निर्णय घेयना म्हणटा. हेंचे काम म्हटलें कितें? आमी कोर्टान गेले काय एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचें काम कोर्ट करतलो असो दिसता तांकां एक्सपर्ट मेंबरांक ह्या आनी तो मेंबर सेक्रेटरी आसा पळय तांकां. सो म्हणून आतां कोर्टाकूच आतां एप्लिकेशन घातला पेटिशनरांनी की कोर्टान तांकां सांगचें बाबा रे तुमी तुमचें काम करा आनी आमकां निर्णय घ्या आनी आमकां दिया म्हणून. सो तेजे आतां 22 तारखेक आर्ग्युमेंट्सांक येतले. आणि प्रायमरली कितें आसा एनवायरमेंट क्लिअरन्स असल्या शिवाय हे काम फुडें वचूंक जायना न्ही सर. बरोबर काय न्ही? आणि आता तुम्ही ते काम जर फुडें वचोंक शकना आता मॅटर प्रिज्युडायस आसा हे तुम्ही कशें म्हणटा? आता सबज्युडायस आसा म्हणटा हे कशें म्हणटा तुम्ही आता? बरोबर काय न्ही? पूण तेजो बिल्डअप एरिया कितलो आहा अजून पासून हें जावना न्हू. बिल्डअप एरिया म्हणजे अजून पासून त्याच आमकां क्लॅरिटी मेळना न्हू. क्लॅरिटी आसा फक्त सरकाराक ते मानून घेवपाचें. तेंच्यांनी 4 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केला. मिनिमम 20,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर बिल्टअप एरिया आसा जाल्यार EC एप्लिकेबल जाता. ते आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केला क्युम्युलेटिव्हली 20,000च्या वयर वयता. पण तरी आसतना सरकार डिसिजन घेवपाक फुडें सरना आनी तेंचें काम ते अशें न्हू की आमचेर उपकार करतले म्हणून. आनी अशेंय ना की आमकां कोर्टांतल्यान अजून काय रिलीफ मेळोंक ना. कोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत आमकां वाट्यो आतां कोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत ओपन करून मेळ्ळा 7 वाट्यो. जो इनलिगल कंपाऊंड वॉल कन्स्ट्रक्ट केल्लो आहा तेका आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सिन्स कोर्टान पावलो पंचायत इश्यू करूं शकना. सो हे सगळे रिलीफ मेळ्ळेले आहा. सो इट इज अ व्हेरी हाय स्टेक प्रोजेक्ट. तेका रेग्युलरायझेशनाक घालना न्हू तेणी कंपाऊंड वॉल. टीसीपीन केले अप्रूव्ह पळय. पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवच्या पयलीं आमी कोर्टान पावले म्हणून पंचायतीन अजून तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवना. सो इट्स अ व्हेरी म्हटलें कितें सांग वी हॅव टू बी ऑन आवर टोज. आमी जर न्हू एक आठवडो सोडून दीत न्हू जाल्यार पळय जाल्यार थंय 4 बिल्डिंग्यो उब्यो जातल्यो. इतले फास्ट ट्रॅकार चल्ला आनी गव्हर्मेंटाचो फूल सपोर्ट आहा. इट्स क्वायट ऑब्वियस गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा म्हणून तर ते इतले अन्नधुंदी करतात न्हू. तर आता 100 days जाले म्हणटा आनी कितले दीस थिंगा बसतले ते? लोकांची जर उत्सुकता पळयत आनी मोटिवेशन पळयत ते आनी 100 दीस बसपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना म्हणटा. आनी तेंचे हे कमिटमेंट पळोवन आमकां उमेद येता. आमी सोडचे ना. सरकार कितें जाता तें जावं पूण सरकाराक असले प्रोजेक्ट गोंयांत हाडपाक दिवचे ना. तुमी विकता जाल्यार स्वताक विका. तुमी कितें करता तें तुमच्या जिवा वांगडा करा. आमकां थंय तुमी व्हरोन डावात घालनाका. दॅट इज द मॅसेज.
आणि 100 दीस जाल्या उपरांत आंदोलनाची फुडली दिशा आसा ही ठरोवची पडटली घरापूर सरवणकारांनी, कारण अशें बसून जर ताका कांयच पडलेलें ना जाल्यार मागीर एक वेगळी दिशा कदाचित आपणावची पडटली आणि ती म्हाका दिसता घरापूर सरवणकारांनी विचार करचो पडटलो. आमी आसतले त्यांच्या चिंबलकारांनी कितें केलां पळय त्या दिशेन म्हाका कितें वचपाचें आहा. कित्याक लागून आमी पयलें चिंबलकाराचे डिफरंट स्टेजीस आसलेल्यो. ते कितें बसून एकेच कडेन रावना. आतां कितें जालां घरापूर सरवण कितें जालां वचून बसता फकत. कितें एक्टिविटी कांय ना. तर चिंबलकाराचो गोविंद शिरोडकर आहात तुमच्या बरोबर, पूण ती रणनिती कित्याक तुमी आपणायना? जावं येता आता 100 दीस जाल्या उपरांत तो विचार जावं येता, जावंक जाय. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.